भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड, वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार. आयच्या ब्रेकारात तुमकां येवकार. ह्या पावसाळी अधिवेशनाचो हो निमाणो ब्रेकार आणि दर खेपेक आमी निमाण्या ब्रेकावराक कितें करतात तर परफॉर्मन्स ऑडिट करतात. ह्या परफॉर्मन्स ऑडिटा भितर आमी आज 2-4 गजाली करतले. पयली गजाल म्हळ्यार आमी प्रत्येक कॅटेगरींतले आमच्या एडिटर्सांचे टॉप 3 परफॉर्मर्स कोण हाजेर उलयतले आणि ताचे उपरांत ह्या सेशनांतलें जे जबरदस्त जालें सेशन सारकें एक्शन पॅक्ड जालें तातूंतले टॉप 3 इन्सिडंट कितें हाजेरूय उलयतले. लौकीक बाब शिलकर आसा म्हजे बरोबर, जॉयल बाब अफान्सो आसात, पांडुरंग बाब गांवकर आसात आनी हांव पयलींच सगळ्यांक सांगता हें परफॉर्मन्स ऑडिट आनी रेटींग जें आसा तें कोणें वायट बीट मानून घेवचें न्ही. जे टॉप 3 आसात ते बरें मानून घेतले. जे टॉप 3 नात ताणें ओगीच लौकिकाचेर बी पिकार जावचें न्ही. कारण एकच की लौकीक बेजिकली तुमकां सांगता की फुडले खेपेक बरो परफॉर्म करा म्हण तुमी. ह्या खेपेक बरें केलें ना अशें तो म्हणना, फुडले खेपेक बरें करात न्ही लौकीक. सो हाजे वेल्यान आमी सुरवात करया. सो सगळ्यांत पयलीं हांव स्टार्ट करता ते रुलींग जे MLA आसात, मिनिस्टर न्ही हा, रुलींग MLA. ह्या रुलींग MLA भितर तुजे टॉप 3 कोण आनी कित्या खातीर? हू इज ऑन नंबर 3? रुलिंगान सगळेच धरून आता 12 कुशीक काडले जाल्यार 80 रुलिंगांतले 33 आमदार. सो टॉप 3 भितर मातशें डिफिकल्ट आसा काडपाक. पण नंबर 3चेर हांव एक आलेक्स रेजिनाल्ड जे इंडिपेंडंट आहा तांकां आलेक्स रेजिनाल्ड आनी गोविंद गावडे म्हणजे दोगांनी तेणी आपल्या आलेक्साचे ग्रासरूट लेवलाचेर आशिल्लो लिडर आनी तेणी ते ग्रासरूट लेवला वयले गोविंद गावडे कितें 3 काय 2? दोगां एका नंबराचेर दवरता. खूब जाण आशिल्ले सोसो सांगतलो म्हाका ना, म्हाका दवरचें पडटा नाल्यार म्हाका ते नंबर पावना. ते तुमी टॉप 5 तरी दवरपाचे. रेजिनाल्ड आनी गोविंद गावडे. गोविंद एपोर्ट मंत्री नाशिल्ल्यान ते आमदार कशे उलयल्यान ज्यो विशय खुबशे ST समाजाचे बी येनासले फ्लोराचेर, इतले पोटतिडकीन ते येवपाक लागले. प्लस तेंचो बाकीच्या विशयांचेर तसो अभ्यास आसता तेजेरूय ते उलयले. सो टॉप 3 नंबराचेर हांव आलेक्स रेजिनाल्ड आनी गोविंदाक दवरता. येस. आनी हे 2 आनी 1 वांगडाच सांगप येता. हय सांगपाचें 2 आनी 1 बरोबर सांग. 2चेर एक 2चेरूय 2 नाका 2चेर एकूच सांग तूं. हय एक मायकल लोबो कमी उलयताले एसेंब्ली भितर, पण उलयतना तेजे जे मुद्दे आहा ते सारके मांडटाले. सरकाराचेर एका कट मोशनाक अपोज सरकारच्या डिमांडाक सपोर्ट करून ते उजरायताले सरकाराक. आनी तेजे बरोबर एक्चुअली अशें लोबो कपल घालपाक जाय अशी ती आपले तिचे वेगळे वेगळे विशय काडले. डिमांडा वेळ काडले तिचे क्वेश्चनावर बारीक बारीक म्हणजे कुत्रे रेबिजाचो क्वेश्चनावर असले जे बारीक बारीक लोकांक लागपी विशय आनी ते तीन टच केले. सो लोबो कपल हांव दोन म्हाका मिस्टर आनी मिसीस घालून मेळटा म्हणून तुगे मुखार या. एक नंबराचे हांव काब्रालाक धरतलो. काब्रालाचो रोल दोनूय वटांनी आसलो. एक तो सरकाराक जेन्ना आवाज करपाक जाय तेन्ना आवाज करतालो. सरकारा फाटल्यान बॅक सपोर्ट फ्लोर मॅनेजमेंटाचो सपोर्ट जाय तो करतालो. आपूण डिमांडाचे उलयता तेन्ना उजरेतालो तो सगळे विशयांचेर. क्वेश्चनावराक चान्स मेळ्ळो थंय तो सरकाराची बडी मारतालो. पण जेन्ना सरकाराचेर अटॅक जाता ओपोजिशनांतल्यान तेन्ना तोच फाटल्यान धालकसो उबो आसतलो आवाज करपाक वा तांकां कावंटर करपा खातीर. सो तेणी दोनूय भुमिका केल्या. एक रुलींग म्हणून सरकाराची बाजू सांबाळपाक आनी मागीर विशय काडटना सरकाराचे बडी मारपाक. सो एक बरो MLA बरो लेजिस्लेचर थंय. नंबर 1 निलेश काब्राल, नंबर 2 लोबोस आणि नंबर 3 तूं म्हणटा रेजिनाल्ड आनी गोविंद गावडे शेअर्ड. अशी तुजे एज फार एज रुलींग MLA सर कन्सर्न दॅट इज युअर रेटींग. जॉयल बाब तुझे टॉप 3 कोण? आणि तूं बी बेश्टोच 2 जाणां बी सांगनाका, एकूच सांग. एट नंबर 3 गोविंद गावडे. प्रमोद कित्याक गोविंद गावडे अशे क्रिटीक ऑफ द गव्हर्मेंट, हीज ओन गव्हर्मेंट जे तरेन ताणें मांडलें ऑफ दीस ट्रायबल इश्यूज. तो मिनिस्टर आसल्यार ताणें कशें करूंक ना केन्नाच आपली चूक ओर कितें तरी हें करूंक ना. that he fell short somewhere. He never actually brought it on the floor, but the way he brought out issues of the tribals and how injustice is been done by the government, by his own government to the tribals. एक असो
हांवें तरी इन रिसंट टायम्स आय हॅव नॉट सीन अ रुलींग MLA रायझींग अप एंड टेरिंग हिज ओन गव्हर्मेंट अपार्ट. तसो एक ताका लागून फॉर हीज करेज एंड फॉर हीज गट्स टू स्पीक द वे ही स्पोक. At number 3 is Govind Gowde. Number 2 is Nilesh Kabral. Nilesh Kabral also is a disgruntled kind of MLA who has been relieved of his. तुका डिसग्रंटल्डच आवडटा अशें दिसता म्हाका. पण कितें जालें, lot many times Nilesh has never been as vocal as he was this time. Yeah, this time. Yeah. So earlier he was playing it very slow, his voice was hardly heard in the previous sessions also, although he was a disgruntled MLA that time also. Yeah. But खूप विषय काढले त्याने, and even today on the floor of the house he was very vocal when it came to pollution control board and GCZMA and other issues. So at number 2 is Nilesh Kabral. At number 1 is Michael Lobo. Why I am putting Michael Lobo at number 1 is Pramod, खूप पाटी अशें आसता की when a MLA is finding some kind of a favor or coming in a comfort zone with the ruling dispensation, ताका अशें दिसता की आपण आनी टिका करची न्हू गव्हर्मेंटाचेर, आपण आनी मातसो विद्रोवन रावचो म्हणून. बट मायकल लोबो वॉज नॉट दॅट कायंड ऑफ अ पर्सन. मायकल लोबो actually expressed himself as the way he used to always do. Whatever issues may be, whether it is tourism, whether it is tax issue, all these issues. बेश्टेच आपल्या कितें तरी मेळपा शकता म्हणटा उगी रावना. So that's the reason I put Michael Lobo at number 1. व्हेरी इंटरेस्टिंग. म्हाका दिसता लौकीक आनी एक जोयल बाब आनी दोगी जाणांचे मॅच जातात. नाव लेट्स सी इफ पांडुरंग बाब थ्रो सम स्पिन टू दिस. पांडुरंग बाब, तुजी 3 कोण? डायरेक्ट 3च काडले, 2. व्हेरी गुड. तिसऱ्या नंबराचेर गोविंदाक दिला हांवें, गोविंद गावडे. आनी म्हाका दिसता गोविंद गावडेक जर चड टायम मेळ्ळो, कारण ताचें मंत्रीपदूच गेल्यार 1 म्हयनो जालो न्ही, सो ताका चड टायम मेळ्ळ्यार तो म्हाका दिसता आनीकूय सरकाराक वेगवेगळ्या प्रश्ना वयल्यान उजरायता आशिल्लो. फक्त तेणें उजराय नाशिल्लो जाल्यार तेणी बरी इन्फॉर्मेशन दितालो की कित्या खातीर कामां हाडटात, कित्याक लूपहोल्स खंय आसा, खंय कामां ह्या जातात ती. सो ताच्या वयल्यान अनेक स्किमीची तेणी त्रुटी काडून दाखयल्यो, डिपार्टमेंटाची कामाचे काडून दाखयले. सो म्हाका दिसता आनी भाशा तेजी आक्रमक आशिल्ली. रुलींग आपूण आसा अशें काय तेणी हें करून की फाल्यां आपल्या कामाचेर परिणाम जातलो, आपल्या गव्हर्मेंट फाल्यां हें करचो ना, मदत करचो ना, अशें काय विचार न करता तेणी म्हाका दिसता हे फावटी मे बी आमदार म्हणून पयली फावट तेणी रुलिंगेन रावन आपले विशय मांडले आसता. तो 3रो नंबर हांव ताका दिता. काब्रालाक हांव 2रो नंबर दिता, कारण रुलिंगेन जरी आसलो तरी तुवें सरकाराक प्रोटेक्ट करपाचें काम तुमचेंच. ऑब्वियसली तुमी जे 20 जाण उरता, म्हणजे स्पिकर, मिनिस्टर्स आनी डेप्युटी स्पिकर सोडले जाल्यार पूण विशय बरे मांडटा काब्राल, आनी हें काम तो पयलींय करतालो. म्हाका याद आहा हे तुजे डिबेटीन जेन्ना तो मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना बरो मिनिस्टर म्हणून ताका आमी रँक दिल्ली म्हाका याद आसा अजून. करेक्ट. आनी तो सरकारा फाटल्यानूय बरो रावतालो, म्हणजे मुख्यमंत्र्या फाटल्यान. आनी आयज तो आमदार आसा पूण तेजी भुमिका बदलोंक ना. तो आजुनूय मुख्यमंत्र्याक किंवा सरकाराक प्रोटेक्ट करपाक उबो रावता आनी ऑपोजिशनाचेर चडाय मारता तो. सो आनी प्रश्नय बरे मांडटा, ताजो अभ्यासय बरो आसा, प्रश्नय बरे मांडटा. आनी एज MLA म्हणूनय तो काम ताजें चल्लां न्ही, ताका आमी आमदार आसतनाच्या वळखता. तो स्वता पर्सनली सगळीं कामां फॉलो करपी मनीस. सो म्हाका दिसता ताका हांव 2nd नंबर. 3ऱ्या नंबराचेर मायकलाक इतल्या खातीर दिता की नंबर 1 इज मायकल. हय, म्हणजे नंबर 1चेर मायकलाक इतल्या खातीर की मायकलाक खबर आसा की आपणाक मंत्रीपद मेळपाचें पळय आसा, म्हणजे शक्यता आसा. हय, तरी सुद्दां तेणी वेगवेगळ्या प्रश्नाचेर सरकाराक उजरायला, सरकारा भितर रावन. आनी आतां तेजी वेळ येवपाची, म्हणजे ताका गूड न्यूज मेळपाची आहा, बरी बातमी मेळपाची तेज्या खातीर सगळें तेजें जाल्लेलें आसा. तरी सुद्दां तेणी त्या विशयाचे इश्यूज घेवपाचे सोडले ना, इश्यूज घेवपाचे तेणी सोडूंक ना. सो त्या खातीर 3ऱ्या नंबराचेर 3 रुलींग. आनी म्हाका दिसता आमचे पॅनल फक्त खूब दिसांनी अशें युनॅनिमस दिसलें. द टॉप 3 रुलींग इज मायकल लोबो, निलेश काब्राल आनी गोविंद गावडे. हे आय थिंक व्हेरी युनॅनिमस थिंग. आनी आमी पयलीं बी कांयच डिस्कस केलें ना हांगा कोणाचे टॉप 3 कितें ते. आमी डायरेक्ट सांगला की येयात आनी तुमी एक्सप्रेस करात तुमचो अभ्यास करून. सो नन ऑफ देम नो हू आर द टॉप 3 ऑफ ईच अदर. पण एक गजाल हांगा क्लियर जाल्या की 3 जाणांचे टॉप 3 जर काडले जाल्यार मायकल लोबो, निलेश काब्राल आनी गोविंद गावडे हे रुलिंगांतले टॉप 3. आतां मोस्ट इम्पॉर्टंट इज ओपोजिशनांतले टॉप 3.
आता तू म्हणटा म्हाका त्या वटच्यान स्टार्ट कर, पांडुरंग बाबा कडच्यान स्टार्ट कर. सो दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग नाव. लौकिकान कसली गुगली घाल्या ती घडये म्हाका लौकिका मरा थंय कळटलें काय ताणें पांडुरंगाक गुगली घाल्या तेंय आतां कळटलें. सो ओपोजिशनाचे टॉप 3 पांडुरंग बाब आतां तो सांगता तुजे कडच्यान सुरवात कर म्हणून हांव तुजे कडच्यान सुरवात करता. कोण हांव 3 नंबराचेर कोण? पळय असो रँकिंग अशी सुरू करता की फर्स्ट सेकंड आणि थर्ड. बरें तुका जाय तशी करता. फर्स्ट सेकंड आणि थर्ड. तुवें थर्ड सेकंड आणि फर्स्ट म्हळें आनी फर्स्ट सेकंड आणि थर्ड म्हळें हिशोब एकूच न्ही. युरीक हांव फर्स्ट कित्याक दिता ना की एज अ ऑपोजिशन लिडर म्हणून फक्त काँग्रेस आमदाराचेच न्ही जाल्यार सगळ्या 7 जण म्हणजे 7 जणांचे जेन्ना विशय येताले तेन्ना तो उबो रावन तेणी प्रत्येक गजालीचेर तो विरोधकांक एग्रेसिव्ह हे फावटी सगळ्या खातीर तो उबो रावतालो. आनी प्रमोद आमी जेन्ना फाटले रावंड टेबलाक बी उलयताले की म्हणटाले की हेंची एकी आसतली काय ना म्हणून आनी हांवें म्हटलें की फ्लोराचेर जाय दिसतले म्हणून. आनी ते हावजान दिसले युरीक हांव त्या खातीर हे दिता की सगळे प्रश्न तेणी बरे मांडल्या, विशय बरे मांडल्या, डिस्कशनान भाग घेतना तो बरो उलयला. सो म्हाका दिसता की पयल्या नंबराचेर हांव युरीक दिता. दुसऱ्या नंबराचेर मातसो हे आसा की विजय आनी विरेश इतल्या खातीर दुसऱ्या नंबराचेर दिता हांव की आक्रमक खूब आशिल्लो विरेश हे फावटी. आतां मे बी इलेक्शनूय जवळ येयला आनी ताजे ते प्रश्न जो मांडटालो खास करून ते TCP कडेन रिलेटेड बी आशिल्ले, मागीर रोहना कडेन टुरिजमा कडेन रिलेटेड आशिल्ले बी विशय. पूण तेणी जे विशय मांडल्या आनी तो झगडला ताका एक फावट हावजांतल्यान भायर काडपाची वेळ येयली. सो दुसऱ्या नंबराचेर हांव विरेशाक दिता. तिसऱ्या नंबराचेर मातशें म्हाका वांटून घालता सॉरी टू हे बट की तुमी फर्स्ट हावजाची मरे येता ते वांटणी करपाक लागता. विजय आनी वेंजी तिसऱ्या नंबराचेर दवरपाक सोदता. ओके कालुसाचो परफॉर्मन्स बरो आशिल्लो बट विजयचो आनी वेंजीचो जो आसा न्ही हे बरे अभ्यासपूर्ण आनी वेगवेगळ्या विशयाचेर सरकारांक ते करताले, टार्गेट करताले. सो विजय आनी वेंजीक तूं 3 नंबराचेर वांटून घालता. जोयल बाब तुजी टॉप 3 कोण ओपोजिशनांतले आनी कित्या खातीर? Pramod, top on the list is this तू man. कसो वता 1 2 3 वता काय 3 2 1 वता? I'll follow the same sequence. Okay, same sequence 1 2 3. Okay. This man, Pramod, came into the house like a young man who was completely confused, had no background of legislative politics. So पयले सुवातेर आमी ताका पयलो तेन्ना सामकोच डिसओरिएंटेड कसो आशिल्लो आनी एवरीबडी सेड दॅट ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू लीड एन ऑपोजिशन. So at number 1 I put Yuri Alemao for the reason that he has shown tremendous progress in his delivery, in his taking up of issues, fighting for his colleagues, and overall he has done a lot of study, a lot of issues, because it is not only Kunkulli or a limited area. He was fighting for issues, statewide issues. Yeah, statewide issues. The only point which I found Yuri's was sometimes he was too elaborate and deviating from the point and giving kind of examples which was this thing. Secondly, a little bit of rhetoric he added and maybe unparliamentary language in some cases that you will understand. So, but you are still putting Yuri on number 1. Yes, definitely a clear favorite there, Yuri Alemao at number 1. Second, Pramod, is Viresh Borgar, because he had a heart of a lion, you know, the way he put himself, because he is a person who went alone in the house. He had no allies. He distinguished himself as not as 7, I mean he went as a one-man army. And he showed, you know, a lot of enthusiasm to put those issues, fought really, really hard. And, you know, it's very difficult when you're fighting 1 against 33. So and you don't have any kind of a substantial backing to back you up as an united opposition. So heads off to him. He really showed really good courage to stand up. Even the top issues like, you know, various other issues like TCP and other issues, he picked up really hard, pushed the ruling to the ball. At number 2 is Viresh. At number 3 is Vijay Sardesai. Pramod, I am really disappointed because there was a lot of expectations from Vijay. Vijay is last time around when we did the same rating, we said Vijay was almost like a leader of the opposition, unofficial leader of the opposition, because he had done tremendous kind of arguments on the floor of the house. A lot of study went into it, a lot of RTIs he had sourced. This time also he had traveled, you know, length and breadth of Goa, in north and south both. He had Janta Darbars done. And a lot of expectations came that, you know, Vijay will be the man to watch out for. But surprisingly,
एक तितलो he did not live up to that expectation of people that he took up, he did not take up, he did not have that kind of an age to put You the are saying ruling on the Vijay bench. Sardesai had less RPMs compared to last session. Yes, definitely. So, but nonetheless, he had Nonetheless on number 3. Number 3, yeah. सो लौकीक आता फायनली म्हाका खबर ना तुवें इतली सामको आमकां लास्ट दवर म्हणून सांगिल्लो आतां तूं कितें रिवील करता तें आमी पळोवपा रावल्यात. सरप्रायझिंग कांयच ना तेच 7 जाणां ऑपोजिशनांतले प्रमोद कितें चमत्कार करतलो. सो 7 जाणांतल्या हांव उलटो हांव ते नंबर 1, 2, 3 गेल्यार तसोच वयता. विजयाक दोगांनी सकयल दवरला पण म्हाका विजयाक नंबर 1 दवरपाक जाय कारण तेजे हे पावटी एग्रेशन तितले चड नासलें. फाटले पावटी आमी ताका नंबर युनानिमस सगळ्यांनी नंबर 1 दवरलेलो. हे पावटी तेजें एग्रेशन तितलें चड नासलें, मातशें कमी उलयलो तो. कांय कडेन आमकां तेजी मिस्टेक दिसली, तेणी ऑपोजिशना वांगडा फ्लोरार वेलान वचपाक जाल्लें थंय गेलो ना म्हणून सगळ्यांनी ताका तेजेर टार्गेटूय केलो. तरी तूं ताका नंबर 1 म्हणटा कारण तेणी न्हू असेंब्ली आपले विशय मांडटा आसतना बरे तरेन मांडले. तेजे विशयांचेर क्वीक एक्शन जालें. तेणी जो व्हिडिओ दवरलो कॅसिनोचेर रिजल्ट ओरिएंटेड. तेणी टिचराचो विशय काडलो की स्कुलाचो विशय थंय जाता. सीएमाक एनावन्स करची पडली इन्क्वायरी की आपूण आतां सगळेच गोंयभरचे करता, तेजेच न्हू सगळेच गोंयभरचे जाग्यार घालया म्हणून अशें तेणी टार्गेट करून विशय घेतले. ताका थंय रिजल्ट मेळटलो, थंय मुख्यमंत्र्याक बी एश्युरन्स दिवचे पडले की आपूण बाबा थंय रिजल्ट दिता म्हणून. बाकीचे क्वेश्चन आवरा टायमार जंय मावीन मातसो कॅरिंग कॅपेसिटीचे मातसो हलकी उतरां दितालो, तेणी जे पद्दतीन मांडलो ताका उत्तर मेळ्ळें की आमी करता म्हणून आतां. सो ह्या पॉयंटा खातीर म्हणजे ताका ते 3 टर्म आमदार आशिल्लो मनीस, ताका ती खबर आहा कशें हावज हँडल करपाचें. आतां मागीर नंबर 2चेर हांव नंबर 2चे एक्चुअली 2 जाणांक दवरचे पडटा. एक युरी बाब जेंकां खूब टायम मेळटालो उलोवपाक, एक तेजे बेनिफीट आसता पण तेणी हे पावट वेगळे तरेची लिडरशीप दाखयल्या. बट ते जरी प्रायम टायमा सारके उलयताले, 1.5 वर उलयताले, मातशें इम्पॅक्ट पडनासलो. सगळे पॉयंट घेताले पण डिलिव्हरी हावजान आनीक बरी जावपाक जाय. म्हणजे अशें जायनासलें की बाबा हो उलयता आनी आयकत रावया असो प्रकार जायनासलो. नंबर 2 आनी काल्लोस बाब तेवूय बरे मुद्दे काडटा. ते मुद्दे काडटा ते बाकीच्या कडेन कोणाच कडेन काडपाक जावचे ना. कायद्याचे जे बारीक बारीक कुचां काडटा ती कोणाच कडेन काडूं जावची ना, पण ती सामान्य लोकां कडेन पावपाक मातसो तेजो हेवूं जाता. पण एक्चुअली थंय म्हणजे गरजेचें आसता. सो दोगांकूय युरी बाब आनी कार्लोस बाब बोथ ऑन नंबर 2. आनी तिसऱ्या नंबरार विरेश. आनीकूय इम्प्रुवमेंट जाय पण हे पावट तेणी खूब म्हणजे तेणी कोण आसून नासूं आपल्या वांगडा आपूण एकटो सगळे शिंगार घेतलो ते केले. पण आनी 1-2-4 सेशनां मेळटलीं त्या टायमार म्हाका दिसता नंबर वयर जंप करतले ते. ह्या सेशनान तेंच्यांनी तेणी अशें हें केलां की तेजे खातीर सगळे ऑपोजिशना एकी कडेन येवचे पडले. तेजे पोगो मुद्द्याचेर उलोवचें पडलें की तो म्हणटा ते सारकें तुमी अशें सरकार तुमी अशें करपाक लागले, तो म्हणटा ते सारकें पोगो जाय असल्या प्रकारचो सूर तेणी हाडपाची ते परिस्थिती आपले ते आपलो जे आमगेले टॉप 3 आय थिंक इन द सेकंड कॅटेगरी ऑल्सो आर मोर ऑर लेस युनॅनिमस. सो युरी आलेमाव, विरेश बोरकार आनी विजय सरदेसाय. तातूंत भितर 2च नांवां एक्स्ट्रा जी आयलीं जी एकट्या कडच्यान आयलीं ती वेन्झी वेगस आनी कार्लोस फेरेरा. बट 3 नांवां जर तुमी टॉप 3 फायनल जर हातूंतल्यान काडटले जाल्यार युरी आलेमाव, विरेश बोरकर आनी विजय सरदेसाय हे टॉप 3 फ्रॉम ओपोजिशन एज फार एज परफॉर्मन्स इज कन्सर्न. महत्वाचें आतां हांव जॉयल बाब तुजे कडच्यान स्टार्ट करता, नाल्यार म्हणटले फक्त हांव 2च वटेच्यान स्टार्ट करता म्हणून. आतां हांव मदल्यान स्टार्ट करता. सो जॉयल बाब, एज फार एज मिनिस्टर्स आर कन्सर्न, who are the top 3 ministers who handled their portfolios, replies, questionnaires very well? Top on the list, Pramod, is none other than Rowan County, because on number 1. On number 1, okay. Because we always think that I think this man cannot be defeated on the floor of the house. It looks like he has got something to explain for every kind of a question which is raised. Amka ashe dishille ki now lot of questions will come out of because of tourism. There was bad publicity, there was numbers which were all over the place, some saying that it is up, some saying they are down, tourist footfalls and all of that. But je bashin tene mandle and je bashin tene each and every point on the floor of the house very clear, crystal very clear, very studied. Yeah. That's the reason I think even, and he did it last time also, because last time also we said the same thing, that there was so much that he needed to be defending, and he came out trump. So at number 1 is Rohan.
Number 2. Number 2 is I always liked Movin Gudino because Movin Gudino is a person again facing so many questions. Like right now, aggregator policy is been his biggest kind of a nightmare. Yeah. There are so many things on transport. So, ek ashe dishile ki Movin also will face a lot of criticism, lot of flack, but the kind of calmness which he shows, and the way he goes about his delivery of speech and, explaining things on the floor of the house, really nice. And for once we thought that everybody wanted, or at least the tourism related MLAs who were there would oppose this aggregator policy and pile on him. But the way he went about explaining, saying that this is not a final policy, we are yet to get everybody on board, we will get into consultation till He played the situation well. Played the situation well, and he's been always doing that. So at number 2 is Movin Gudino. Number 1. No, number 3. Sorry, number 3. Number 3 is Subhash Shirodkar, for the simple reason that Subhash Shirodkar seems to be every time having a unanimous vote in his favor of all his. Everybody is saying that he is performing well. Yeah, including the speaker, because the last time yesterday, day before. Even on demands, he is the most favored minister. Yeah, because speaker suddenly blurted out one line saying that तेजे आणि कांयच आसचें ना उलोवपाक न्हू हे परफॉर्म केला न्हू तेणें. So I mean he is at number 3. Yeah. So number 1 is Rohan Khaunte, number 2 Movin Gudino, number 3 Subhash Shirodkar when it comes to Joel Bab. Pandurang Bab, तुझे top 3 ministers. कशें करपाचें तो व्हडलो हें आसा पूण एक कितें जालां बाबूस मनशरतान पयली फावट लोकांची कांय बिलां हाडली म्हणजे जशें पयली फावट जाला हावजान की सरकारी जाग्या वयली घरां आसत किंवा ती अनऑथरायज स्ट्रक्चर आसत की रेवेन्यू डिपार्टमेंटाचो रोल पयली फावट मोठ्या प्रमाणांत ह्या सेशनान दिसला. सो म्हाका आनी ताच्या वाटेक काय व्हडलें कोण वचना गेल्यार सुद्दां जाल्यार तो ही नो हाव टू टॅकल म्हणजे तो मातशें आय विल लूक इनटू इट म्हणटा. सो म्हाका दिसता की बाबूश ना नंबर 1 ह्या खातीर ताका दिता हांव फर्स्ट टायम रेवेन्यू डिपार्टमेंटान गोंयकारांच्या घराचो जो विशय आसा हांव कम्युनिटीचे उलयना हांव उलयता रेवेन्यू बिलाची जी सरकारी जाग्यावयली घरां आसात आनी अनऑथरायज प्रायवेट जाग्यांतली घरां आसात तांकां जी लिगल करपाचो एक प्रोसिजर आसा तो पयली फावट ह्या एसेंब्लीन बाबूशान मांडला आनी तेज्या कार्यकाळ जाला. सो हे फावटी हांव मिनिस्टर पयलो बाबूश मनशरात. नंबर 2 दुसरे हांव 2 मनशाक दिता की रोहन आनी सुदीन ढवळीकर. रोहन खंवटे आनी सुदीन ढवळीकर ह्या दोगांयकी हांव दुसरे नंबराचेर दवरता. तिसऱ्या नंबराचेर म्हाजे 2 जाण आसात सुभाष शिरोडकर आनी सुभाष फळदेसाय. हय सो ह्या लोकांकी हांव अशें रँकींग करता की पयलो बाबूस, दुसरो रोहन आनी सुदीन, तिसरो सुभाष फळदेसाय आनी सुभाष शिरोडकर. ओके, सो दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. लौकिक, यू आर दॅट काइंड ऑफ नाव टाय ब्रेकर म्हणटा पळय आमी. फायनल टॉप 3 कोण हें तुजी लिस्ट थारायतलें, कारण फर्स्ट टायम जॉयल आनी पांडुरंग आर इन 2 डिफरंट डिरेक्शन्स. पण हांव चड एग्री जाता पांडुरंग सरा कडेन. पण नंबर 1 न्हू बाबूच्या खातीर हांव तितलो एग्री जावचो, कित्याक तो एक्चुअल सरकाराचो हें तो मिनिस्टर आसलो थंय त्या टायमार म्हणून तेजी पोर्टफोलियो आहा म्हणून ते जाला. पण तेजी बिलां सारकी इफेक्टिवली मुख्यमंत्र्याक एक्सप्लेन करचे पडले. हांव जर एक मंत्री जो असो आहा, यू डोंट एग्री विथ दॅट बाबूश मनसरात रेड्डी. नंबर 1 हांव जॉयल सरा कडेन एग्री जाता. रोहन खंवटे कोणाचीच गरज लागना. तो आपली डिपार्टमेंट बाय हार्ट जाणा. आपली डिपार्टमेंट कशी कसलो क्वेश्चन खंयच्यानूय घाल, ही इज रेडी विथ द आन्सर आनी ताका कोणाची तशी गरज पडना. तें जालें. दुसऱ्या हेजेर माविन बाब आनी सुदीन ढवळीकर हांव 2 जाणांक घालता. कित्याक एक माविन बाबा कडेन चड इश्यू आशिल्ले 2 नंबराचेर म्हणटा 2 नंबराचेर चड इश्यू आशिल्ले प्रश्न मातशे मदीं प्रॉब्लेम जाताले, कारण टॅक्सी वाल्यांचो विशय येयलो की हावजूच हें आसता, कन्फ्युजनान आसता. सो असले विशय हँडल करपाकूय प्रॉब्लेम आसता. पण तरी आसतना तेणें ते हँडल केले. सुदीन बाब इतले खातीर तेजे डिपार्टमेंटाचे चड जाणांचे तशें हें नासले आनी खुबशे फावटी ते उबे रावन आपले अनुभवाचे हें दिताले की बाबा हें अशें जायना. पॉयंट ऑफ ऑर्डर खुबशे फावटी आमकां सुदिनाची पळोवपाक मेळटा हावजा भितर. तो एक तेजो रोल लक्षांत घेवपाक जाय. 3 नंबराचेर एक सुभाष शिरोडकर म्हाका दिसता सगळ्याक कॉमन आहा. सुभाष शिरोडकरचो जरी तेंचें उलोवप कमी जालें, आपल्या डिपार्टमेंटाचो विशय येयलो तेन्नाच उलयता. मदीं ते बोळा घालपाकूय तुमकां दिसचें ना, वा दुसऱ्याच्या प्रश्नान ते उबे रावन बोळा घालता ते दिसचें ना. ते आनी एक दुसरे सुभाष, तेजे कडेन डिपार्टमेंटा
चिल्लर बिल्लर बी तेणी म्हटलेले पयलीं, पण तेच्या डिपार्टमेंटाक कमी हेजी आसली तरी थंय जबाबदारीची आहा. ते विशय ह्या असेंब्लीन आमकां दिसले तेजे डिपार्टमेंटाचे विशय कशे लोकांक लागता ते रिव्हर नॅविगेशन धरूं, तेजे ते आर्किओलॉजी आर्कायव्स धरूं आनी तेजे ते सोशल वेलफेअर धरून कशे लोकांक कनेक्टेड आनी तेणी ते इफेक्टिवली कशें मातशें तितून भितर एक जीव हाडला. पयलींच्या मंत्र्या कडेन ते डिपार्टमेंटा भितर अशे जीव हाडपाक जमनासलें ते तेणी केलें आनी हावजा भितर तो पोटतिडकीन ते डिपार्टमेंट आपले हें करतालो, सो डिफेंड केला. सो दोगूय सुभाष म्हाका बट तुम्ही जर म्हाका विचारशीत आतां तिगी जाणांची जर एवरेज काडली जाल्यार अगेन इट इज रोहन खंवटे, मोविन गुदिनो आनी सुभाष शिरोडकर. टॉप 3 जर म्हाका फायनल एवरेज जर काडपाची जाली, नांव तांणी 4-5 घेतल्यात, बट एवरेज जर काडली तिगी जाणांची जाल्यार रोहन खंवटे, मोविन गुदिनो आनी सुभाष शिरोडकर finally become the top 3 ministers. Now last but not the least, सीएमाचे परफॉर्मन्स रेटिंग. कारण मुख्यमंत्र्यांनी ह्या खेपे इतलो भार आपले भुजार घेतिल्लो की मुख्यमंत्र्याक पांडुरंग बाब तुमी धातले कितले मार्क दितले आनी कित्या खातीर? मोठो हे आसा तो, पूण त्यांनी ज्या पद्दतीन टॅकल केला म्हणजे बुधवारा त्याचे जवळ जवळ 24 खात्यांचे 25 डिमांड आशिल्ले, काल जवळ जवळ ब्रेस्तारा 20 खात्यांचे 22-23 कितले डिमांड आशिल्ले. आयज काय डिमांड आसात वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाची, पूण ती तेकाच आन्सर करपाची आसात. सो जो भार त्यांनी घेतला आनी सगळ्या गजालीचेर आपल्या मंत्र्याची पाठराखण करपाक जो उबो रावता. म्हणजे जसं मनोहर पर्रीकराक आमी पळयताले की कोणाचेर आंगार विरोधक जरी चडपाक प्रयत्न केलो जाल्यार तो मदीं इंटरव्यून जावन ते सगळे थारयतालो. सो तशा प्रकारची जी आता कला जी आसा ती म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान आत्मसात केल्या. सो 8 दिवपाक हरकत ना. धातले 8. हय, 8 out of 10 पांडुरंग बाबान 8 out of 10 मुख्यमंत्र्याच्या परफॉर्मन्साक मार्क दिल्यात. जॉयल बाब तुमी कितले येतात आनी कित्या खातीर? प्रमोद, एक म्हणल्यार CM लिटरली हॅज ऑलमोस्ट 50 portfolios with him, so he had lot of talking to do, lot of study to do, lot of this thing, and plus Alex Sequeira in between was not on the floor of the house, so तेजी खातीर तेका हें करची पडली. दुसरे मिनिस्टरांची ते इंटरव्यून जावचे पडले. So he was right through, the amount of the kind of stamina which he showed, energy which he showed, the focus which he showed. Really hats off to the person, because it is not an easy task for 15 days to be focused this way, and because you as a chief minister you cannot take a break anytime. You have to be in the house, you have to be on your toes all the time, thinking all the time. So definitely a fantastic job there. 8 on 10 at least. 8 on 10. So दोग जाणांनी 8 मार्क दिल्यात धातले. लौकीक बाब फायनल तुझे कितले मार्क मुख्यमंत्र्याच्या परफॉर्मन्साक? आमी जर काम पळयलें मुख्यमंत्र्याचें एपण मातसो मदीं टेम्पर लूज केल्लो, हरशीं ते कूल रावता, पण आलेक्साचो बी तो एक कॉलिंग अटेन्शन येयलो जे तेजे व्हिडिओचेर हें जालें, रॉंग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करता म्हणून एक प्रकारचो वेगळोच टेम्पर लूज केल्लो. पण तांकां जर सांगलें बाकीचे 11 मंत्री नासले हावजान जाल्यार तो असेंब्ली हँडल करूं शकता असले तेणी परफॉर्मन्स दाखयला. बाकीचे खंयच्याय डिपार्टमेंटाचे ते उबे रावन तांकां ते विशय खबर आहा, दुसऱ्याच्या डिपार्टमेंटाचे इवन विश्वजिताच्या डिपार्टमेंटाचे सुद्दां उबे रावन तेंच्यांनी उत्तर दिलां हे फावट. तेंचे डिपार्टमेंटाचे इश्यू जाले तेन्ना तेणी उबे रावन सोल्युशन दिलां. सो सगळो तेजो ओवरऑल परफॉर्मन्स पळयलो जाल्यार 8 धातले 8 दिवपाक जाय. सो तिनूय आमच्या 8 out of 10 दिल्यात मुख्यमंत्र्याक. मुख्यमंत्र्याचे परफॉर्मन्स आसा इट इज 80% सामकें एबाव डिस्टिंक्शन परफॉर्मन्स ऑफ चीफ मिनिस्टर ह्या सेशना भितर. आनीकय आमी खुबश्यो गजाली डिस्कस करपाक शकतात. फुडल्या सप्तकांत आज सेशन सोंपतलें, आनीकय इश्यू येतले, ताजेर आमी आयज हो ब्रेक आवर जरी ह्या अधिवेशनाचो निमणो जालो तरी आमचे एनालिसीस चालूच उरतली. फुडल्या सप्तकांत आमी ह्या सेशनांतले कांय मेजर इन्सिडंट्स जे आसात ताजो कितलो इम्पॅक्ट जालो, किती इम्पॅक्ट जालो हाजेरूय उलयतले. पण आज हो रेटिंगाचो ब्रेकर आशिल्लो जाचेर म्हाका दिसता सगळ्यांची नदर आसता एट द एंड ऑफ द सेशन. ती रेटिंग्स म्हाका दिसता व्हेरी डिफिकल्ट ही रेटिंग्स दिवप. तरी आसतना आमच्या तिनूय एडिटरांनी ही रेटिंग्स दिल्यात. मोर ऑर लेस तांचे भितर युनॅनिमिटी आसा. म्हळ्यार आय थिंक आउट ऑफ 4 कॅटेगरीज ऑन एटलिस्ट 3 कॅटेगरीज फ्लॅटली दे आर युनॅनिमस. बाकी कडेन 1-2 नांवां एडिशनल आयलीं पूण ती सुद्दां अशी विथ जस्टिफिकेशन आयली. लौकीक बाब, जॉयल बाब, पांडुरंग बाब तुमचे उपकार मानता परत, कारण त्यातनी तुम्ही कंटिन्युअस ह्या सेशनाक
आमचे बरोबर आशिल्ले, तुमी एनालिसीस केली, एवरीडे एनालिसीस केली, दीस रात असेंब्ली पळयली, एकवटेच्यान तुमचे पेपर काडले, लौकिकान एकवटेच्यान चॅनल काडलो आनी तरी आसतना हांगा येवन आमचे बरोबर प्रोग्राम करून एनालिसीस केली. म्हणून हांव तुमचेय उपकार मानता आनी थांबता. आनीक कार्यावळी अश्योच घेवन आमी तुमचे मुखार येत रावतले. सद्या इतलेंच. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.